कार्मेलीत मेळान प्रधान सेवक जावन देवान तांकां वेंचून काडला. आज प्रधान सेवकाची संस्करणी घेवंक ते तयार जाल्यात. देखून ताचे पासत आनी तांच्या आवय बापूय कुटुंबा पासत तांकां तरबेती दिल्ल्या सर याजकां पासत आनी सोमेस्तां पासत ह्या मिसा वेळार आमी मागया. भावा भयणीनो, ह्या मिसांत आमी सगळ्यांनी सक्रीय रितीर भाग घेवचो. तशेंच अधिकृत फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी आमी हांगासर करूंक जोगत्या जाणांक वेंचून काडले आसा. तांचे शिवाय हेर कोणेय संभ्रमा वेळार फोटो काडचे न्हय. संभ्रमा उपरांत भायर तुमकां अवकाश आसा. तर आतां आमी सोमेस्त उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसू. मगाळ भाव भयणीनो, सेवा घेवंक न्हय बगार सेवा करूंक आपूण आयलां म्हणल्यार सोम्याचे सेवक जावंक आनी ताच्या नांवान ताच्या परजेचे सेवक जावंक मुखार आयिल्ले हे आमचे 10 जाण भाव आमचे समोर आसात. पवित्र सभेन तांची वरवणी केल्या आनी तांकां आज आमी परगट तरान संपूर्ण तरान पवित्र सभेच्या सेवेक समर्पण दिता. देव तांचेर बेसांव घालूं आनी आमकां समेस्तांक ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक
सोमीन आमकां फावो करूं आमी आमच्या पथकांचें भोगसाणें मागया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाक शिंदून तोंडाक कुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे मुसलां सामकाल म्हणीर सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा तुज्या पवित्र सभेच्या मणियऱ्यांनी हेरांची सेवा घेवची न्हय पूण हेरांची सेवा करची म्हणून तुवें शिकयला. प्रधान सेवक जावंक आज वेंचून काडटाय ते तुजे सेवक करण्यांनी सुडसुडीत मणियारपणान दुलोब
आनी मागण्यांत तीर जायशें कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदत्ताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सिसांचो संकोच सडत वेतालो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मनाभेद उठलो. दिसपट्टे सेवेंत आपल्या विधवेची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव भाव गुणगुलूंक लागले. देखून 12 जण धर्मदूतांनी सिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचे भितर परगट करचे काम कुशीन लोटून खाना जेवणाची खबर घेवची समानय. देखून भावानो, तुमचे मदले लोक मानतात आसले सांगातास पवित्र आत्म्यान आनी जानवान भरलेले 7 जण विंचून काडा. हें काम आमी तांचे आदीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे भितर परगट करच्या कामांत करसिता. ही आलोचन सगळे जमतेक पसंद जाली आनी तांणी ह्या 7 जणांक विंचून काडले. भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, प्रखोराक, निकानोराक, थिमोनाक, परमेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योकाच्या निकलांक हांकां तांणी धर्मदूता मुखार उबें केलें. धर्मदूतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें भितर हें देवाचे उडपकार. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्पराक सदगीतां गाया. सर्वेस्पराक हरसिया ताचें नांव वाखाणा. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. ताचें तारण दिसपट्टें गाजया. जनांगांमदें ताची महिमा परगट करा. सर्व परसांक ताची विस्मिता कळया. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सर्वेस्पर एकलोच म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. ही बुली ताणे तिरखेल्या ती केदीस हालची ना. सर्व परसांची न्यायनिती खाल
तो जर ती करतलो सगळ्या संसारान वचून शुभ वार्ता प्रगट करा सगळ्या संसारात वचून शुभ वार्ता प्रगट करा सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाच्या पुता, तूं ल्हान प्राय असो म्हूण लेकून कोणूच तुजी बेपारवा करिना जावं त्यांक एक देख जा. हांव येता पर्यंत पवित्र पुस्तक परगट वाचच्यांत, प्रसंग करच्यांत आनी शिकोवन दिवच्यांत तुजो वेळ करसी. मालगड्यांनी एक जावन तुजेर आपले हात दवरले वेळी प्रवाद उतरांसरी तुका लाभलेल्या आत्मीक देण्यांची आलक्षा करिनाका. ह्या संगतीचो आठव कर आनी तुज्या जिवानांत त्यो कार्यरुपाक हाड. तवळ तुजी प्रगती समेस्तांक कळीत जातली. सदांच तिरासान सांबाळ. तुजेर आनी तुजे शिकवणेचेर सत्रायेन दोळो दवर. तशें केल्ले वरवीं तुकास आनी तुजी शिकवण आयकतल्यांक तूं बचाव करूंक पावतलोय. देवाचें उतर हें. सेवक जावंका सो Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्पोर्ट तुमचे सोबे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जंय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमच्या लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकोर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकलें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंसून काडल्यात. तुमी बायसन वचोन फळ दी जंय, उरचें तसलें फळ दी जंय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा.
देवाचें उतर हें आता प्रधान सेवकांच्या दीक्षेची रीत सुरवात जाता. संस्करणी घेवंक आसच्या भावांक ते ह्या वर्गाक फावो म्हूण सांजोजे सेमिनरीचो रेक्टर मनादीक बाप रोनाल्ड सेरावो बिस्पाक शिफारस करता. देवाच्या आदारार पातयेवन बिस्प तांकां प्रधान सेवकाच्या वर्गाक विंचता. तांची विंचवण जाल्या उपरांत सोमयाक दिन वासुया म्हणल्या गिताचो श्लोक आमी गावचो. उपरांत बिस्पाची शिकवण आमी आयकुची. प्रधान सेवकांची संस्करणी घेवंक आसा ते मुखार सरात. रॉनल्ड मिनीन फुर्तादो, आयवन पीटर कोडेरो, जेसन फ्रांसिस कुटिनो, प्रदीप कार्डोजा, लिओ प्रवीण डिसोजा, विवेक दीपक पिंटो, विजय मोंतेरो, जॉन्सन डेन्झिल पिरेरा, विवियन निशांत रोड्रिगस, एरन बाबुशा, भोवमन अधिक बापा, या आमच्या भावांक प्रधान सेवकांची संस्करणी दी म्हूण पवित्र सभा मागता. प्रधान सेवकांच्या वर्गांत भितर सरूंक ते फावत असले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्तीप जलगी विचार करतस आनी तांच्या सालीची जबाबदारी आसलेल्यांचे मत घेतल्या उपरांत ते फावत आसले म्हणून दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या आदारान प्रधान सेवकाच्या वर्गाक ह्या आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा. Somiakin wasuyat oboro, Somiakin wasuyat oboro, Somiakin wasuyat oboro, Mogalimita socorro. Deacon Bossa. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, संस्करणेची 3 रुपां आमकां दिसतात आज. बिस्प, याजक आनी दियाकोन ह्या संस्करणेचें पुर्तेपण, पवित्र दिक्षेचें पुर्तेपण हांगासर आज रुजू जाता, जारी जाता. ही 3 रुपां देवान आमकां दिल्यांत. प्रत्येक जावन देवाच्या लोकाची सेवा करूंक, सेवा, अधिकार हे शब्द आयकत आसतना ह्या दोनी शब्दांचो अर्थ जेजूनच ताच्या सेवेद्वारी आमकां दाखोवन दिला. पवित्र पुस्तकांत, सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आनी हेरे कडेन जेजू की प्रधान सेवक वा दियाकोन म्हणून आपयता. ताच्या सेवेक बागोवन, पाय दुल्ली रीत सांजुवावन आमकां सांगून दिल्या. आनी सेवा वा अधिकार खंयच्या तरान आमी करी जाय की म्हणून एक वर्तें दाखलो दिवन, orto दाखलो दिवनूच आमकां ताणें समजयलां. पवित्र सभेच्या सुरवेर तावनूच बिस्पांक आनी याजकांक आदारी जावन दियाकोनांक वा प्रधान सेवकांक विंचून काडिल्लें. प्रत्येक जावन जेरुसलेच्या पवित्र सभेंतलें तें गडीत आमी आयकलें. कसल्या मनशांक विंचून काडी जाय आनी कोणें विंचून काडचें तें 12 धर्मदुतांनी सांगाता मेळोवन आलोचन करून ते बराय आसतना
असले एक घडीत घडिल्लें आमी जाणा. पवित्र आत्म्यान भरलेले, जाणवान भरलेले, लोकांक मानतात असल्या मनशांक विंचून काडी जाय. विधवींची दुबळ्यांची सेवा करूंक आनी तांकां काणा वरवीं मात्र न्ही तांची इतच जतन करूंक ताणें तांकां विंचून काडलें. पूण मुखार वाचून आमी वेता आसतना दंतांची कृत्यां पुस्तकांत तांकां मेळिल्लें हें मणयारपण केवल जेवण वाडूंक वा मेजाची सेवा करून दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेंत मात्र न्ही, पवित्र पुस्तक विवर्सून सांगूंक आनी पवित्र पुस्तकाचेर वयर वंदोन लोकांक भावार्थाक हाडूंक ताणें प्रयत्न केल्ले दाखले आसात. फिलिपान इथियोपियाच्या इजड्याक देवाचें उतर समजयलें. ताका समजनातल्या वेळार देवाच्या स्पिरितानूच ताका तर पावयल्लो. स्टेफानान आपल्या रक्तानूच साक्ष दिली. ताणें सिनेद्रीन सभे मुखार दिल्लो तो प्रसंग आनी संदेश सगळी साल्वसांवाची चरित्रां ताणें मोटव्यान लोकांक विवरसिल्ली. आज तशेंच देवाचें उतर परगट करूंक, वेदीची सेवा करूंक आनी तशेंच प्रितीमोगाच्या करण्याचें सेवेचें काम करूंक ह्या आमच्या भावांक विंचून काडलां. पवित्र सभेच्या सुरवेर आपोस्तलांनी सिसां कडेन सांगलें, तुमी तांकां मुखार हाडा, विंचून काड. आज कितें पाप साहेब म्हणटा सिनडल चर्च वा सहा पळयणारी पवित्र सभा वा सिनोदाची पवित्र सभा, ताचें सुरविल्लें रूप ह्याच गणितांत आमी पळयता. 12 जाण आपोस्तल सिसांक आपयतात आनी सिसां कडेन सांगतात, लोकां कडेन सांगतात, भावार्थ्यां कडेन सांगतात, तुमी 7 जाणां विंचून काडा आनी तांकां मुखार हाडा. आनी तांणी मुखार हाडन बऱ्या सालीचें म्हणून तांणी शिफारस केल्या उपरांत मागण्याचे मनीस पवित्रत्म्यान भरलेले आनी जाणवायचे मनीस म्हणून ताणें शिफारस केल्या उपरांत आपोस्तल तांचे वयर मागणें करतात आनी तांचे वयर हात दवरतात. ती मागणें करची आनी हात दवरची रीत तवळतावन अजून पर्यंत पवित्र सभेंत चालू आसा. आनी आमी आज पवित्र सभेन व्हरून पळयल्ले आमच्या कुटुंबांतले सिसांच्या पैकी हे 10 जाण सीस मुखार ते जावन आयिल्ले न्ही, तांची स्वंत खुशी वापरल्या तरी सोम्यान म्हळां हेच्या वांजलांत, तुमी म्हाका विंचून काडिल्ले न्ही, बगार हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. देखून पयलें मेट सोम्यान काडल्यान ते त्या मेटाक त्या उल्याक पाळो दिवन आयिल्ले आनी पवित्र सभेन तांची वरवणी केल्या आनी तांकां तरबेत दिल्ल्यानी हे जोगते म्हणून शिफारस केल्या आसता तांचे थंय आसले ते गूण आनी उर्जेत जावं दीत. खंयच्या कामाक हाच्या दुसऱ्या वाचपांत स्पश्ट तरान सांगलां तिमोथीक बरोवन पावलून सुवार्ता परगट कर. सुवार्ता परगट शिकोवन दिवच्यान, पवित्र पुस्तक परगटच्यान, शिकोवन दिवच्यान, हेरांक दिवच्यान ताणें मुखार आसूं जाय. आनी अशें तुजी आनी हेरांची बाच्यावी जोडूंक तूं उपकार तोलय म्हणून देवाचें उतर परगटल्या मारिफात भावार्थ उपजता. देवाचें उतर परगटलेलें आयकल्ल्या वेळार उपजल्लो भावार्थ आमी देवाक मानवून सोलोवंक आमकां कुमप करता. बऱ्या सालीचे आमी जाता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा भावार्था विणे कोणेंच देवाक मानवून सोलोवंक जायना म्हणून. जर आमी परगटलेल्या त्या देवाच्या उतरा मारिफात भावार्थ किर्लाता, उपजता आनी फळ दिवंक शकता जाल्यार ताच्या मारिफात मनीस बाच्यावी जोडूंक जगतात. सर्गींच्या राजाकी ते योग्य जाल्ले जावंक पावतात. देखून हें देवाच्या उतराच्या परगटणेचें काम केवल वांजेल मिसा वेळार वाचचें मात्र न्ही, वैयक्तीक तरान जावं मागण्याच्या जमत्यांनी जावं पिडेस्तांच्या मागणेक तयाराय करता आसतना वा पिडेस्तांव कुमगार वेल्ल्या वेळार लग्नाच्या संस्कारा वेळी वा
मरणाच्या रिती वेळार वा इतर खंयच्याय सेवा धर्मीक कार्यक्रमांत हे दियाकोन आजार आसतना देवाच्या उतराचेय मणयारी जावंक पावतात आनी थंयसर ताणें केल्लें काम भावार्थ उपजोवंक शकतात आनी मनशां देवाच्या राजाक योग्य जाल्ली जावंक पावतात. तुज्या शिकवणेचेर दोळो दवर, सांत पावलोन सांगलें तिमोथीक, तुज्या शिकवणेचेर दोळो दवर. म्हळ्यार खंयचेंय तुका पसंद जाल्लें वटारे सांगचें न्ही, बदलाक देव कितें सांगता तें सांग. आनी आयच्या काळाक पवित्र सभा कितें सांगता तें समजय. आमच्यो काणयो, आमचीं कावनां, आमच्यो गादी, आमचीं पोखणां तीं ह्या जाग्याक योग्य न्ही. ती आमकां सांस्कृतीक कार्यावेळार, पूण प्रत्येक जावन आयच्या काळार आज सोमी जेजू आमचे मुखार उबो रावत जाल्यार तो कितें सांगत तें नियाळ करून देवाच्या उतराच्या वयर हुंदोवन आयच्या समस्यांक आमी एक परिहार, एक वाट दाखोवंक देव आमकां आपयता. केवल थंयसर पवित्र पुस्तकांत आसलें तें बायपाट करन आसा तशें सांगूंक मात्र न्ही, आमी खरेंच देवाचें उतर सांगत जाय. पूण तसो अर्थ आनी विवर देवाचें उतर आमच्या उतरा मार्फत विवर्सिताना सोमींच खरोच हांगासर आजार आसा म्हणून लोकांक बगूंक जाय. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ह्या आमच्या भावांनी ह्या देवाच्या उतराचें मणयार्पण आनी वेदीची सेवा आनी तशेंच प्रिती मोगाच्या करण्याचें मणयार्पण करता आसतना तांचे कडेन कसले शेगूण आसा जई म्हणून तिमोथीक बरयलेल्या पत्रांत आनी एक कडेन सांत पावलो सांगता, तुमी बऱ्या सालीचे जाय जाय, उक्त्या मनाचे जाय जाय, पियोण्याक वा दुडवाक लब्ध नातले जाय जाय, नितळ अंतस्करणाचे जाय जाय, बावर तसो गुट सांबाळणं घट्ट धरचे तसले जाय जाय. पवित्र सभेन व्हरून पळयलेले तशेले तुमी सालींत आक्षेपाविणे जाय जाय, आपलें घरदार सांबाळूंक कळीत आसचे जाय जाय, खरी सेवा करतले जाय जाय, जेजू विशांत दैरान उलोवचें जाय जाय. कितें सक्कड सांत पावलू पट्टी करता पळया प्रधान सेवका विशांत, तसलीं कामां करूंक आनी त्या रितीन करूंक देव तुमकां फावो करून दी. केदींच सोम्याचें नांव काडूंक उपगा नाकात, लजे नाकात. खंय सक्कड अवकाश मेळटा थंय सक्कड सोम्या जेजूचें नांव परगट करूंक वैयक्तीक तरान तशेंच परगट जाग्यांनी तोच सांगूंक सोमीस तुमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या घडये आमी मागता. प्रत्येक जावन तुमकां मेळिल्लें मिसांव तिदोडें देवाच्या उतराचें मणयार्पण, वेदीची सेवा आनी माया मोगाच्यो करण्यो करचें तें जोगासाणेन सांबाळून देवाक महिमा दियात. आतां विस्पू संस्कारनी घेवंक आसा त्या उमेदवारांक सवालां करून तांणी घेवंक आसा ती जबाबदारी तांकां सारकी समजल्या म्हणलें खात्री करतालो. भोव मोगाच्या पुतानो, प्रधान सेवकांच्या वर्गांत भितर सरचे आदीं कसलें मणयारपण तुमी घेवंक वेतात तें लोकां मुखार वळखून घेवंक गरज आसा. तुमचे हात, म्हजे हात तुमचेर पाटयतलो तेन्ना तुमकां मेळटलो त्या पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र सभेचे सेवक संस्करणी घेवची. पवित्र सभेचे सेवेक संस्करणी घेवची तुमकां खुशी आसा. याजकी वर्गाच्या आदाराक आनी क्रिस्ती परजेच्या आदावाक प्रधान सेवकाच्या वर्गाचे कायदे मोगान आनी काल्तिकायेन पाळूंक तुमकां खुशी आसा. धर्मदूत पावलू सांगता त्या प्रमाणे
निर्मळ अंतस्करणांत आनी बावर तसो गुट सांबाळून आनी सुवार्ता आनी पवित्र सभेचे परंपरेचे शिकवणे प्रमाणे उतरांनी आनी करण्यांनी तो भावार्थ परगटची तुमकां खुशी आसा. तुमी निर्मळपण मानून घेवंक तयार आसात. तुमचें मन क्रिस्त सोम्याक दिल्ले कडेन तुमी हो निचेव सर्गींच्या राज्या खातीर देवाच्या आनी मनशांच्या साखरेक सदांच सांबाळूंक तुमकां खुशी आसा. तुमच्या जिविताच्या बेसाक सप्तात असल्या मागण्याचें मन सांबाळूंक आनी वाडोवंक आनी तुमकां घाल्ल्या कायद्या प्रमाणे पवित्र सभे खातीर आनी अख्ख्या संवसारा खातीर हर दिसा वेगवेगळ्या वरांक नेमलोलो प्रार्थनोचो सेवा धर्म विश्वासीपणान पाळूंक तुमकां खुशी आसा. जेजूच्या कुडी रक्ताची सेवा तुमी वेदीचेर करतल्यात तर ताचे देखी प्रमाणे तुमचें जिवीत सदांच मांडून हाडूंक तुमकां खुशी आसा. प्रधान सेवकांनी तांचो वावरू बिस्पाचे कुशे प्रमाणे विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां विंचलेले सेवक आपल्या बिस्पाक आनी ताच्या जाग्यार येतल्यांक विधेयपणाची बसावणी करतात. धर्म प्रांताच्या बिस्पाक आनी तुज्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी कलतो रावतलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णाय पावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायक पावो. तुज्या धर्म प्रांताच्या वडिलाक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्णायक पावो. तुज्या धर्म प्रांताच्या वडिलाक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्णायक पावो. धर्म प्रांताच्या बिस्पाक आनी तुज्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो रावतलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायक पावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायक पावो.
म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णाय पावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णाय पावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायक पावो. दन प्रांताच्या बिस्पाक आनी तुज्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो रावतलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णाय पावो. प्रधान सेवकाचें मणियारपण चलोवंक देवाचो आदार आनी सांता भक्ताची मजत गरज आसा. देखून आमी आतां दिमी घालन सांता भक्ताची लदीन गावया. आपल्या कालतेपणाचो गुर्त जावन उमेदवार ह्या वेळी वेदी मुखार सरपडटले. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवान आमच्या सर पदवेदार बापान ह्या आपल्या सेवकांक प्रधान सेवकाचें मणियारपण घेवंक बळेपणान विंचून काडल्यात. तर कणवळ्यान तांचेर आपलो आशिर्वाद घाल आनी आपली कृपा देवय म्हूण त्याच बापा लागीं मागया. सौम्या काकुळकर, सौम्या काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सौम्या काकुळकर, सौम्या काकुळकर. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान मिंगेली, आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान देवदूतानो, आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवान स्नानिक जुवाव, आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान जुझे, आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान पेद्रू आनी पावलो, आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवान आंद्रे, आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान जुवाव, आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान मोरी मगदलेना, आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान स्तेफाना, आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान अंतियोकाच्या इनासा, आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान लोरेसा, आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान पेरपेतुआ आनी फेलिसिता, आम्हापासून विनंती करा.
Bhagavant Agnesa, Amapasut vinatika, Bhagavant Gregory, Amapasut vinatika, Bhagavant Agostini, Amapasut vinatika, Bhagavant Athanasa, Amapasut vinatika, Bhagavant Basila, Amapasut vinatika, Bhagavant Mortini, Amapasut vinatika, Bhagavant Benedicta, Amapasut vinatika, Bhagavant Francis Ani Dominga, Amapasut vinatika, Bhagavant Francis Savera, Amapasut vinatika, Bhagavant Suav Marivianney, Amapasut vinatika, Bhagavant Siona Chakatrina, Amapasut vinatika, Bhagavant Teresa, Amapasut vinatika, Bhagavant Tomasa, Amapasut vinatika, Bhagavant Gonzalo Garcia, Amapasut vinatika, Bhagavant Zuamrita, Amapasut vinatika, Bhagavant Zuzevasa, Amapasut vinatika, Bhagavant Juan Paul II, Amapasut vinatika, Bhagavant Sister Alfonsa, Amapasut vinatika, Bhagavant Kolkata Cha Teresa, Amapasut vinatika, Bhagavant Kursace Morie, Amapasut vinatika, Devacha Some Santa Bhaktano, Amapasut vinatika, Prasanna za Nivaram kaya somya, Sarvaitantli, Nivaram kaya somya, Sarpatkantli, Nivaram kaya somya, Sasna Cha Mornantli, Nivaram kaya somya, Tuja Munshavatara Cha Gutavarvi, Nivaram kaya somya, Tuja Mornani Punarjivan Pornavarvi, Nivaram kaya somya, Povitratmyacha Denya-varvi, Nivaram kaya somya, Amipatki, तुझ लगी माता आई कम का
तुझे पवित्र सभेक सलयानी सांभाळ म्हूण तुझे लागीं मागता आयक आमकां पाप साहेबाक आनी समे स्वर्गाच्या मणयारांक तांच्या बेसान सांभाळ म्हूण तुझे लागीं मागता आयक आमकां सर्व लोकांक बरोबर शांत आनी शांतींत लागीं हाड म्हूण तुझे लागीं मागता आयक आमकां आमकां तुजे सेवेन घट कर आनी सांभाळ म्हूण तुझे लागीं मागता आयक आमकां ह्या वेंचलेल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण तुझे लागीं मागता आयक आमकां ह्या वेंचलेल्यांक आशिर्वाद दी आनी पवित्र कर म्हूण तुझे लागीं मागता आयक आमकां ह्या वेंचलेल्यांक आशिर्वाद दी पवित्र कर आनी अभिषेक्त कर म्हूण तुझे लागीं मागता आयक आमकां जेजू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लागीं मागता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्वेस्परा देवा आमची मागणी कनवळ्यान आयकून घे आमच्या मणयारपणाचे हे करणेक तुज्या बळ्यापणाचो आदार पावसो कर तुझे पवित्र मणयारपण पाळूंक भेटोवचें म्हूण आमकां दिसलां तांकां तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. दायकन बसा. धर्मदूतांनी विंचल्ल्या पवित्र सभेच्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून मागणें केलें. तांचेर आनी तांच्या वावराचेर पवित्र आत्म्याची मजत मागली. आतां बिस्प विंचल्ल्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून प्रधान सेवकाच्या वर्गान तांकां भागीदार करता.
आतां बिस्प विंसलेलांचेर संस्कारणाचे मागणें म्हणटलो. आमी समेस्त उबी रावया. ह्या संस्कारणाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. सर पदवेदार देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी एक एकल्याक वर्ग आनी जबाबदारी तूंच वांटून दिताय. तूं बदलनाय पूण सकट बदलून निवारताय. जेजू क्रिस्त तुजो शब्द, तुजी सत्य आनी जणवाय ह्या तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं ससनाक तावन तुवें सकट जणवायन मांडून दवरलां आनी त्या त्या काळाक फावो ती देणी वांडटाय. तुजी पवित्र सभा म्हणजे तुज्या पुताची गुडार्थ कूड. सर्गींच्या तरेतरेच्या देण्यांनी तूं नेटयताय आनी आपणा मदें जोडलेल्या वेगवेगळ्या सांद्यांनी ती घडोवन हाडताय आनी विचित्र एकवटान तिका बांदून हाडून तुजें मंदीर जावंक ती वाडयताय आनी विस्तारताय. तुजो मान राखोवंक आनी तुजी भक्ती वाडोवंक पवित्र सभेन तुज्या मणियारपणाचे वर्ग तुवें घडोवन दवरल्याय. पवित्र स्नानाचे मणियारपण पाळूंक तुवें लेवीच्या पुतांक सुरवातेक पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेन तुज्या पुताच्या दमदुतांनी आपलो वेळ अधिकच मागण्याक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लावंक आपणाक मेळ्ळें म्हणून आपल्या आदाराक बऱ्या सालीचे 7 मनीस विंचून काडले आनी मागणें करून आनी तांचेर आतपात लावन जेवणाची सेवा त्या विंचलेल्या मनशाच्या अधीन केली. तेच परी आतां सरेस्परा तुका उलो मारून ह्या तुज्या सेवकांक तुज्या पवित्र वेदीची सेवा करूंक प्रधान सेवकाच्या मणियारपणाक आमी अर्पितां. तर तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल. सर्वेस्परा पवित्र आत्मो तांचेर पाटय. ताचे वरवीं आपल्या मणियारपणाचें काम तांणी विश्वासीपणान पाळूंक तुज्या 7 देण्यांचे कृपेची घटाय तांकां मेळो. तांचे सवें सगळें सुगूण वसूं. दंगेपण नासलेलो मोग, पिडेवंतांचो आनी गरिबांचो हुस्को, कायद्यान चलयलो अधिकार, निराप्रदीत जिविताचें निर्मळपण आनी आत्मीक शिस्त, आपल्या निर्मळपणाचे देखीन क्रिस्ती परजेक आपल्या फाटल्यान ओडून व्हरच्याक तांच्याच जिवितांत तुज्या आज्ञाचो परजळ फांको आनी बऱ्या अंतस्करणाची साक्षी दिवन क्रिस्त सवें तीर आनी घट ते सदांच उरों. हेरांक आपल्या सेवेक लावंक न्ही पूण आपुणूच दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयिल्ल्या तुज्या पुताची ह्या संवसारान देख घेवन ताचे बराबर ते सर्गार रास चलोवंक पावो. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दायकन बसा. आतां विंचलेल्या प्रधान सेवकांचे रिती प्रमाणे तांकां प्रधान सेवकाची मुस्तायकी नेसयतात.
पदवेविरो तुम्ही पोंतोरियान सुसच्या जेजू क्रिस्ताक नेसा दुस्मानाचे पदवेविरो तुम्ही पोंतोरियान सुसच्या जेजू क्रिस्ताक नेसा सुवातेची उर्बा जावं मोचे पायाचे भावार्थाचे डालीन सुजा बाले उजाचे तलवार तुमची जावं दैविक उतार देवाचे दुस्मानाचे पदवेविरो तुम्ही पोंतोरियान सुसच्या जेजू क्रिस्ताक नेसा प्रधान सेवकाचे प्रमुख काम सुवार्ता परगट करचे. आतां बिस्प ह्या सेवकाच्या हाती सुवार्तेचे पुस्तक दिता. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय, तर तूं वाचताय तें बावर्तान मानून घे, बावर्तान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय, तर तूं वाचताय तें बावर्तान मानून घे, बावर्तान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय, तर तूं वाचताय तें बावर्तान मानून घे, बावर्तान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय, तर तूं वाचताय तें बावर्तान मानून घे, बावर्तान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय, तर तूं वाचताय तें बावर्तान मानून घे, बावर्तान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय, तर तूं वाचताय तें बावर्तान मानून घे, बावर्तान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय, तर तूं वाचताय तें बावर्तान मानून घे, बावर्तान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितांत पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो परगटणार तूं आतां जालाय, तर तूं वाचताय तें बावर्तान मानून घे, बावर्तान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितांत पाळून दाखय.
क्रिस्ताची सुवार्ता घे तिचो परगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें बावार्थान मानून घे बावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे तिचो परगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें बावार्थान मानून घे बावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. आतां गवळी बाप एकवटाचो आनी माया मोगाचो गुर्त जावन नव्या प्रधान सेवकांक शांती दिता. संदेश तुझो प्रसारूं उर्पादी तूं आमकां शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत आमकां संदेश तुझो प्रसारूं उर्पादी तूं आमकां जन दिव्यांचेर केदींच फाके नासता तुजेर सौम्या आमी पातयेता संदेश तुझो प्रसारूं उर्पादी तूं आमकां शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत आमकां संदेश तुझो प्रसारूं उर्पादी तूं आमकां जावच्या कामी जग सरपा बरी बोळी जावच्या एका पारड्या बरी जावच्या कुसवाड आमी ह्या संवसारी लागय सौम्या आमकां कृपा करी शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत आमकां संदेश तुझो प्रसारूं उर्पादी तूं आमकां. आतां बेटवणेचें गीत आमी गावचें काणयको हाडूंक नमियारल्यांनी फाटल्यान वचून काणयको पुरशावार हाडच्यो आनी प्रधान सेवक ते आतां स्विकार करतात. Sporitajcia portia disa Carnico घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता वट्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा संतोष बरितायच्या portia disa Carnico घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता वट्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा उंडो गोवांचो वायना कासो फोळ बांकीसो आमच्या कश्टांचो उंडो गोवांचो वायना कासो फोळ बांकीसो आमच्या कश्टांचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान
देवाच्या संतोष भरितायच्या त्या दिसा काणी तो घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तू कर हे बापा स्वीकार तू कर हे बापा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेनीले आमच्या नेमाकी पयसुच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. पवित्र बापा आमकां देख दिवच्याक सिसांचे पांय धुवंक तुज्या पुताक जाय जालें. आमच्या सेवेची दानां स्विकार कर आनी आमकांच एक आत्मीक बली कशी भेटोवन कालतेपणाच्या आनी उमेदीच्या आत्म्यान आमी बरो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पवित्र आत्म्याचे संस्करणे उदेशी तुवें तुज्या एकल्याच पुताक नव्या आनी सासणी कराराचो मायाजक केलो आनी जायती मणी अर्पणां पवित्र सभेंत आसचे खातीर तुजे उसारावरती येवजणेन तुवें थारायलें. अशें आपणायलेले तुजे परजेक हात दवरणे वरवीं पवित्र मणी अर्पणाचे वांटेली जावंक जेजू क्रिस्त न्हय फकत रायाळ याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या बरेपणा मनशांक विंचता. तुजे पवित्र परजे प्रिती मोगान ते चलयतात तुज्या उतरांत तांकां पोसतात आनी संस्कारा उदेशी तांकां घट करतात. हे परी तुका आनी भाव भयणीच्या तारणा खातीर आपलें जिवीत भेटोवन जेजू क्रिस्ताचो रूपकार जावंक ते वा उरतात आनी सदां काळ बावार्थाचे आनी मोगाचे गवाय जातात. देखून सर्वेस्परा सगळ्या दुतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुज्या महिमेचें कीर्तन गायता. तुका जय
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करा. Bawa taso gutu pergeduya. Jesu melo, Jesu jivan sala, Jesu novyane dolo. Jesu melo, Jesu jivan sala, Jesu novyane dolo. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मागीर बोबो घेवन हांव खारमरयेच्या ती सोपोती बघेवन झुजेच्या तुज्या दमदुतांच्या आनी वैभवी साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्या त्या दायजान आमकां वांटो मेळो, तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं अख्ख्या आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, अख्ख्या संवसाराची शांती आनी सडवण संपूर्ण करूं. ह्या संवसारांत तिचे वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आनी तरण फावो कर. तुज्या सेवाका फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता समेस्त गवळ्या आनी आज पवित्र सभेचे मुनियारी जावन संस्कारलेल्या ह्या तुज्या सेवाकांक आनी सगळ्या संस्कारल्या सेवाकांक आनी तूं आपणायत आसाय ते सगळे परजे बराबर बाबाडटांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टाक तुज्या संवसारा अंतरल्या सुमेस्तांक मागीर पासून तुज्या रजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगूंक ससनाक दोशी जातले म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुयेल्या आमची ताव तुझ्या आमची पदकां मोस आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो मोगाचो गुर्त जावं एकामेका शांती दिया. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुळका देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुळका देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी म्हाका भलायकी सर्गींच्या उंड्या दारा ये काळजान तूं सर्गी राया कलत्या बोल्या देव बरा बिडार करामच्या काळजान दनिया आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या जैवेचिवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सुरवंदारा सर्गी राया आमच्या सर्वा
मोगार सडवंदारा तुका स्मरून आमकां दिलाय आमच्या अज्ञाचे पोषण जालाय आमकां स्मरून सक्तीन भरताय मोगांची येवंक आमकां आपयताय आमच्या सौम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैवीक जिवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सडवंदारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सडवंदारा दयाल मोगाल बोडका कुळदार बोरो गोळी तूं बोकऱ्यांचे दार वर्सतांनी जिविता जर आमचे जिणेतून तूं सादार आमच्या सौम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैवीक जिवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सडवंदारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सडवंदारा मेस्त्री सोमी सर्गीन सोबईस आमचे जिणेचे एकच दायज सुमस्रा पुस्पाय पातक्यांचो इश्ट ससान जिवीत करी सर्गीन जिवाय आमच्या सौम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैवीक जिवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सडवंदारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सडवंदारा आमच्या सौम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैवीक जिवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सडवंदारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सडवंदारा
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गींच्या कारणान आनी पिवानान दादोशी जालेले तुझे सेवक तुका महिमा आनी बावडत्यांक सडवण जोडतना शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे आनी प्रितीमोगाचे विश्वासी म्हणयारी कशे मेळो म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आपले पवित्र सभेन मनशाची सेवा करून तुमकां आपयलेलो तो सर्वेस्पर देव समेस्तांक केरीत भाशेन कश्टतल्या आनी गरिबांतय व्हड उर्बा तुमकां दिवं. तुमकां क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान प्रगटपाचें काम दिलां तोच तुमकां आदार दिवं अशें ताच्या उतरा प्रमाणे जियोवन ताचे खरे आनी उर्बेन साक्षी तुमी जावं. आनी आपले गुट वांटपी तुमकां केल्या तोच आपल्या जेजू क्रिस्ता सारके आनी संवसारांत एकवटाचे आनी शांतीचे म्हणयारी तुमकां करूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. एक घडीभर दया करून बसा. भावना आनी भयणींनो, आज आमकां समेस्तांक व्हरतो संतोशाचो दीस. आमच्या मंगळूर दियेसेजीक 5 जण नवे दियाकोन प्रधान सेवक, तशेंच उडपी दियेसेजीक 2 जण प्रधान सेवक आनी कार्मेलीत मेळाक 1 जण प्रधान सेवक देवान फावो केल्यात. देवाक आमी अर्गां दिता आसतना ही दियाकोनाची दिक्षा दिल्ल्या आमच्या मंगळूरच्या गवळी बापाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या 10 जण आमच्या प्रधान सेवकांक दियाकोनाक हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवान उल्हास पटयतां. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू डियर डिकन्स. आतां तांकां उल्हासून हांगासर आमची गायन मंडळी एक उल्हासाचें गीत गायतली. आयच्या दिसा भागी तुमच्या दीक्षे दिसा इतले गावून मोडा मोगान करता तुमकां अभिनंदन. रास उल्हास तुमकां म्हणटा धन्य देवा अर्गां दिता. जावन पवित्र देवा लागीं मागता मजत. तुमची जिणी जावन पवित्र देवा लागीं मागता मजत. देवे मोठे सेवक जावचे क्रिस्ताची समर्पूचे ताच्या लागी हाडचे सर्गीचे रास प्रत्वेर बांदचे. रास उल्हास तुमकां म्हणटा धन्य देवा अर्गां दिता. तुमची
देवा अर्गां दिता तुमची जिणी जावन पवित्र देवा लागीं मागता म्हजो तुमची जिणी जावन पवित्र देवा लागीं मागता म्हजो. देव बरें करूं. गायन मंडळीक आतां गवळी बापा तावनो आमच्या दियकनाक उद्देशून संदेश. मोगाळ याजाक भावानो, धर्म भयणीनो, नव्या दियाकोनानो आनी तशेंच तांच्या कुटुंबादारांनो, पवित्र सभा संतोश पावता. आमकां 7 जण न्ही 10 जण मेळ्ळ्यात. सुरुल्या पवित्र सभेक 7 मेळिल्ले, आमकां 10 मेळ्ळ्यात. आनी अशें आमकां भरती आसा. आनी तेय 2 DSCचे आनी एका धार्मीक मेळाचे सांदे हांगासर आसात. आनी देखून उडपी, मंगळूर आनी कार्मेलीत DSC आनी मेळ संतोश पावता आसतना सगळी पवित्र सभा संतोश पावता. हांव देखून ह्या 10 जाणां भावांक सांगाता, उल्हासिता, देव बरें करूं म्हणटा. तुमी काडिल्लें मॅट हितून पर्यंत हाडलां आनी की मुखार वचूंक आसा, वाट जायती आसा. आनी सोम्यान सांगिल्लीं उतरां, जें बरें काम ताणें सुरू केलां तें तोच देव पोंताक पावो, तें तुमचें थंय पोंताक पावो. असली प्रधान सेवकाची सेवा जायत्यांक उपकाराक पडटा तें आमी जाणा. आनी प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यांक ताची चड गरज आसा. देवाचें उतर परगटचें काम तुमी करतल्यात, पूण कशें करी जाय तें तुमकां येदोळस सांगून दिलां. आज खंयच्या उमेदीन तुमी आयल्यात ह्या सगळ्या वर्दीच्या रितीक, तसलीच उमेद आनी उजवाड संतोश तुमच्या जिवितांत आज आनी सदांकाल आसूं. सोम्याची सेवा केल्ल्यांक केदींच कांय उणें पडना म्हणून जेजूनच बसयलां. तें उतर तुमचें थंय जारी खंडीत जातलें. तुमी मात सत मानी जाय. जें कितें उतर तुमी वाचून सांगतात, परगडटात, तें सत मान जाय आनी सोम्याचें उतर जारी जातलेंच. हांगासर आसच्या वडिलांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन ह्या 10 जाणांच्या मलगाड्यांक, आवय बापायक आनी भावा भयणीक, कुटुंबादारांक, सैऱ्यादेऱ्यांक, सकटांक देव बरें करूं म्हणटा, शाबास म्हणटा. तुमी पाठिंबो दिवन ह्या आमच्या तरणाट्यांक हितून पर्यंत पावयल्याक आनी तुमचो मागण्याचो आदार येदोळ आनी मुखारी आसतलो म्हणलें तें खंडीत. दियाकोनांक, याजकांक, बिस्पांक चड गरज आसा मागण्याची. आनी पवित्र सभेन केल्लें मागणें खंडीत जावन उपकारा पडटा. धर्मजांच्या कृत्यांतच आमकां जाय पुरते दाखले मेळटात. सुरिल्ली पवित्र सभा मागतना पेद्रूक जैलांतावन सुटोवंक आंज बडोवच आयिल्लो. पेद्रूक आनी जुवांक जैलांतले भायर हाडूंक, पावलूक ताच्या सांकळींतलें सुटोवंक, दर्याच्या वादळांतलें बचाव करूंक, ताका आनी ताच्या सांगात आसल्या कैद्यांक सयत अशें पवित्र सभेचें मागणें कितलें चड बळादीक म्हणलें तुमी जाणा. ह्या आमच्या भावांच्या जिवितांती तुमचें मागणें केदाळाय आसूं. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर आसच्या सर वडिलांक, प्रत्येक जावन तरबेतदारांक, सेमिनारीच्या रेक्टराक, प्राध्यापकांक, तांकां सांगात दिल्ल्या आत्मीक डिरेक्टरांक, तशेंच कार्मेलीत मेळाच्या वडिलांक आनी समेस्तांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, शाबास म्हणटा. तुमी केल्लें काम देवाक मानवालां आनी देखून ह्या 10 जाणांक ताणें वेंचून काडल्यात. तुमकांय देव ताचो प्रतिफळ दिवं. परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक जावन आयची देवस्तुती मांडून हाडल्या फादर विजय माचादो, आमचो मंगळा ज्योतीचो डिरेक्टर, सेमिनारिस्ट, फादर रेक्टर आनी कोणें सक्कड हांगासर आमकां सेवा दिल्या तांचोय उपकार बावडून समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा, उल्हास येता, बरें मागता. देव बरें करूं. गवळी बापानो, आतां दियकोनाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणून सांगूंक उतरां सांगूंक फुडें येता दियकोन विवियन निशांत रॉड्रिगस.
मोगाळ गवळी बापानो, विगार जेराल बापानो, सान जोसे सेमिनारीच्या रेक्टर बापानो, याजकानो, धार्मिकानो आणि कुटुंबादारांनो, तुमकां सर्वांक नव्या देवकोन भावांचे प्रणाम. आज आमकां देवकोनांक वर्त्या संतोषाचो दीस. आमची काळजां मनां संतोषान भरल्यात. देखून 10 जाणां देवकोनाची भोगनां सांगाता घालून तुमचो सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव खुशी व्हरतां. धन्य देवान आमकां ताच्या सेवेंत आपोवन आज पर्यंत सांबाळला आनी आज आमकां देवकोन जावन नामी येयला. ताका जावं अर्गां आनी स्तुती. मंगळूर आनी उडपी दिएसीसींत मिसां वावर करूंक आमकां स्विकार करून आमची जतन घेवन जोगतें मार्गदर्शन दिलेल्या आमच्या आदल्या आनी आतांच्या गवळी बापांक आमी काळजातावन उपकार बावुरता आनी देव बरें करूंक म्हणटा. आमच्या येजाकी तरबेतीच्या वेळार आमकां विविध संदर्भांनी मेळोवन आमकां सदांच प्रेरीत केल्ल्या आमच्या DCCच्या आदल्या आनी आतांच्या विगार जेराल बापांक आमी ऋणी. आमकां जम दिवन बऱ्या शेगुणांनी नेटोवन आमच्या जिवितांत मागण्याची बुन्याद घालून क्रिस्ताची सेवा करच्या आमकां पवित्र सभेक समर्पण दिल्ल्या आमच्या आवय बापायचो, भाव भयणींचो आनी कुटुंबादारांचो काळजातावन उपकार बावुरता. दिवकोनाची दिक्षा स्वीकार करच्याक सेमिनारींत आमकां तरबेत दिल्ल्या आदल्या आनी आतांच्या रेक्टर बापांचो, प्राध्यापकांचो आनी आत्मीक डिरेक्टरांचो, कार्मेलीत येजकांच्या प्रोविन्शियलांचो, सुपेरियर बापांचो, कार्मेलीत येजकांचो, आमकां सदांच सहकार दिल्ल्या सेमिनारिस्ट बाबांचो आनी सर्व दानींचो आमी उपकार बावुरता. तशेंच मरण पाविल्ल्या सेमिनारीच्या येजकांक ससन विशय मागता. तरबेतीचो वांटो जावन आमी रिजन्सी करतना आनी भुरगेजांनी आयतारांची सेवा दिता आसतना आत्मीक मार्गदर्शन दिल्ल्या सर्व येजकांचो आमी उपकार बावुरता. दिवकोनाची दिक्षा स्वीकार करच्याक रेतीरे मारिफात तयार केल्ल्या मंगळूर जेजीचो येजक फादर विन्सेंट सिक्वेराक रेतीर करूंक सर्व रितीन आदार दिल्ल्या गवळीक केंद्राच्या डिरेक्टर बाप फादर संतोष रॉड्रिगसाक, रेजंट ब्रदर आनी सर्व सिबांदींक दिवकोनाच्या अर्दीची सेरेमनी वेवस्थीत रितीन जावंक आमकां तरबेत केल्ल्या बाप विजय माचादो, गायन मंडळीचो, जेपूच्या विगार बापांचो आनी आयच्या कार्याक मांडवळ घाल्ल्या सेमिनारीच्या सर्व येजकांचो आनी सेमिनारिस्तांचो आमी उपकार बावुरता. आमचे संगी रावन सदांच प्रेरीत केल्ल्या फिरगस विगार बापांचो, धार्मिकांचो, आमच्या पोशाकांचो आनी हांगासर आशिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावुरता. मोगेच्यानो, तुमच्या मागण्यान आनी सहकारान आमी आज देवकोन जावंक पावल्या. फुडें क्रिस्ताचे मिसांव आमी उर्बेन करूंक आनी भाग्यवंत येजाक जावंक आमचे खातीर मागा. आमी तुमचे खातीर मागतेले हांव म्हूण बसयता. सोमेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. दियकोन विवियन एक कळोवणी आतां निमाणें गीत आमी गायतले. ताच्या उपरांत तुमकां दियकोनाक भायर वचून भायर शुभाशय पाठोवंक हांगासर अवकाश आसा आनी उपरांत तुमकां वेताना थंयसर फळाराची वेवस्था केल्या. सकळी याजकांक सेमिनारीच्या याजकांच्या डायनींग हॉलांत थंयसर फळाराची वेवस्था केल्या. समेस्तांनी स्वीकार करी जय म्हणून विनंती आसा. तर आमी समेस्त उबे रावया. निर्गमन गीत. शारुती तू आमच्या हातन प्रांतासो जा आमकां तू आदार सुखा दुखा पाव तू आमकां सदा आमच्या घरसा हुस्को बापूय जालोय जेजूसो सांबाळना जालोय तू सोम्यासो वेंगेन तुजे दवर आमकां तुजे जपणे काल राख आमकां पयनार आमी आसां संवसारा कश्टांत आमची जिणेच्या तुफाना तितू सैमा तुजी मजत
उपकारपात्र आमचो शारोती तूं आमच्या आदन प्रांताचो